होम डिपार्टमेंटाच्या सेवेत 2 क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल्स, 3 पॉलिथेलिन बोटी आणि 2 करकरीत बॉलेनो रुजू झाल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान त्यांचे लोकार्पण केले. गोवा स्टेट फायर फोर्साच्या डायरेक्टरेट ऑफ फायर अँड एमर्जन्सी सर्व्हिसांत कांय नवी वाहनां आनी बोटी रुजू जाल्यात. तातूंत 2 क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल्स, 3 पॉलिथेलिन मोटर बोट्स आनी 2 बॉलेनो कारींचो आस्पाव आसा. त्यो प्रशासकीय तशेंच ऑपरेशनल वापरांत येतल्यो. डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान त्यो उपलब्ध करून दिल्यात. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ही वाहनां आनी बोटींचें लोकार्पण केलें. गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हांकां पुराय इन्फ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट क्रिएट करपा खातीर इधर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड आसूनी किंवा गव्हर्नमेंट फंड आसूनी आज 3 बोटीचे लॉन्चिंग आमी स्पेशली फॉर द साउथ गोवा आनी 2 क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड फॉर द साउथ गोवा and another 2 vehicles, bolero vehicles, one for the north Goa, one for the south Goa. हाच्याच लोकार्पण करपा खातीर आयच्या सुवाळ्याक म्हजे बरोबर आमचे सेक्रेटरी फॉर द होम तशेंच सेक्रेटरी फॉर द फायनान्स हजर आसात. त्याच बरोबर आमचे डायरेक्टर ऑफ द फायर अँड सर्विसीस, बाकी डायरेक्टर ऑफ फायर अँड सर्विसीसचो पुराय स्टाफ. आमी पळयता की डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडाचो बऱ्यांतलो बरो कसो यूज करप हे फाटल्या कंटिन्युअसली 4 वर्सांक तुमी पळयलां आसतलें इन वेरियस प्लेसीस, जावं ते इन एड्युकेशन सेक्टर, जावं ते इन द PWD सेक्टर, जावं ते इन द WRD सेक्टर अँड टुडे इन द होम डिपार्टमेंट्स. हांव मुद्दामून कित्याक मेन्शन करता, इन WRD सेक्टर फॉर द इरिगेशन पंप इट इज मोर दॅन 4 crores of rupees वी हॅड स्पेंड ऑन द इरिगेशन ऑफ इन द सुल्ला विलेज. मायनींग डंपांतले वॉटर लिफ्ट करून ते इरिगेशन पंपात लोकांक कुळागरा खातीर दिवप आनी त्याच बरोबर हांगासर आमी बोट आनी क्विक रिस्पॉन्स व्हेकल ह्यो होम म्हणजे आमच्या डायरेक्टर ऑफ फायर अँड सर्विसीसाक दिवप अशा पद्दतीचो बरो यूज करपा खातीर आमी घेतला. आज हांव आमचे डायरेक्टर ऑफ फायर अँड सर्विसीस आनी तांचे पुराय स्टाफ हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान विलियम रॉड्रिग्स.